मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी पळयता की जेन्ना आमी रांदता तेन्ना मीठ खूब गरजेचें. मीठ जोरी तर सारकें आमी घालूंक ना जाल्यार उणें जालें जाल्यार आमी पळयता की जेवण ओयनी जाता वा पचपचीत जाता. तशेंच मीठ चड पडलें जाल्यार आमी पळयता की जेवण खार जाता. तशेंच आमी पळयता जशे तरेन जेवणाक मीठ स्वाद दिता, तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्यो करण्यो, आमची उतरां जी आसा ती आमच्या जिविताक स्वाद दिता. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की आयच्या शुभ वर्तमान आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगलेलें आसा की आमच्यो करण्यो, आमची उतरां कित्याक गरजेची. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता की जेजू जी उतरां उजार करता ती मातशी खार आसा. ती कित्याक जेजू म्हणटा की तुजो हात तुका पातकान घालता जाल्यार तो कातरून उडय, पांय पातकान घालता जाल्यार पांय कातरून उडय. आनी ह्या खातीर जेजू आमकां सांगता की आमच्या जिवितांत जे पातक येता, एक पातक आयलें जाल्यार ते दुसरे पातक वयता, तिसरे चवथे अशे आमी पातकांत पडून बुडून वयता. आनी ह्या खातीर कितें गरजेचें की आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक जाय. नियाळ करता आसतना विचारूंक जाय जे आमी करता, जी उतरां आमी उलयता, जी करण्यो आमी करता ती देवाक मानता तसली आसा की ना. खुबशे फावटी आमी पळयता की आमच्या जिवितांत आमी आमची खुशी करता, पूण जे देवान आमकां कितें प्लॅन केल्लो आसा ताचे प्रमाणे आमी करूंक सोदिना. तर आयच्या दिसा ही वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना खेरीतपणी आमी मागुया की जे आमी कितें करता ते जे कितें देणी देवान आमकां दिल्ली आसा ती देणी आमी एकामेकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक, आनी हेंच केलें जाल्यार आमी पळयतले की संवसारांत शांती आसतली. झुजां आनी जे कितें आमी पळयता मारामारी आसा त्यो उण्यो जातल्यो, कित्याक आमी सदांच एकामेकाचे बरेपणांत, एकामेकाच्या मोगांत जियेतलीं. तर आयच्या मिसांत आनी ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना आमी खेरीतपणी ह्या कृपा खातीर देवा लागीं मागुया.